पावसान गोंयभर नेट धरलो। सेगीत पडपी पावसान वातावरण थंड जाला खरे, मात कितल्याशाच शारांनी रस्ते बांदपी कॉन्ट्रॅक्टरांचे अनियोजित बांदकाम एक्सपोज। हाचेर नदर मारात। रस्त्याचेर नदर मारीत थंय उदक, शारांनी गटारां तुंबली। अंदाजान उदकांतल्यान वाट काढत गाडयो चलोवपाची वेळ लोकांचेर आयल्या। ही पणजेची परिस्थिती पळयात। राजधानी पणजे प्रमाण मडगावची स्थिती थंय म्हूण काय वेगळे ना। पावसान कशी तरी येरादारी चल्ल्या, उदकाचो नेट कायम, रस्तो येरादारी काय जलमार्ग ते कळपाक मार्ग उरिल्लो ना। कचरो सगळं येऊन माती बिती सारखी वयर भरलेली आमी ते भायर भरून दवरला। म्युनिसिपालिटी येवन लिफ्ट करता सगळं अजून म्युनिसिपालिटी काय येवना। पावस पडला पळय, अकस्मात एकदम मोठी लाट आयली, ते उदक सगळें वयर तुंबलें आनी सगळें आमच्या दुकानांनी भरलें। आमचे सगळें आख्ख्या लायनीक उदक भरलें आनी आमकां आतां काडपाक एक आदेश जाय। हे वेळार कामां करिनात आनी मागीर लोकांक अशे त्रास जाता। कामां तर वेळार करीत, ही मनसुनाची कामां म्हणटा ती मनसुनाच्या पयलीं जावपाक जाय न्ही। हे फक्त पावस पडसर रावता आनी जें कितें घडटा तें मागीर लोकांक त्रासांनी घालून मागीर कितें लोकांक दाखोवप करता। हे वेळार केल्या सारकें जायना हें कामां। आमी रहिवाशान हांगा पंचायती कडेन, कलेक्टराक आनी हेड गव्हर्मेंटा कडेन खूब रिक्वेस्ट केली की ही झाडां कापची म्हणून, पूण अजून कोण हांगा लक्ष दिना। आनी ताका लागून आज हें व्हडलें झाड पडून गाडयेचेर पडलें, पूण देव बरो आशिल्लो। दिवचले वाऱ्या पावसाचो धपको कितल्याशाच घरांक बसलो। गांवठण साखळे आंब्याचे झाड पडून गोविंद पोसनायक, हरिश्चंद्र पोसनायक आणि लक्ष्मी पोसनायक हांच्या घरांचे लुकसाण झाले। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।